सर यस. बीजेपीचो अध्यक्ष सदानंद शेठ तानवडे यांच्यानी एक कमेंट केला की काँग्रेस पार्टीचो जो CLP लीडर आमचो अपॉइंट केला नव्यानूच मायकल लोबो तो पैशांक लागून ताका नियुक्त केला आणि तेचे कडेन उपाट पैसे आणि ते पैसे फाटले बीजेपीचे जे सरकार असले त्या सरकारान तेणी ते कमयल्ले ते पैसे तेचे कडेन आसा. सो आमी सदानंद शेठ तानवडे जो एक जबाबदार नॅशनल पार्टीचो लीडर जो हे आपणाच्या तोंडान सांगता की बीजेपीच्या फाटल्या सरकारान मायकल लोबोन पैसे केले म्हणजे तो सांगूंक सोदता की बीजेपीचे फाटले सरकार जे असले ते लूटमाऱ्यांचे असले. बीजेपीच्या सरकारान जितले वांटेकार असले मंत्री जावं आमदार जावं तेंचे जाळवणदार हे सगळे चोर असले, हे सगळे लुटेरे असले आणि तेंच्यांनी फाटल्या 5 वर्सांक लुटले हे ताका सांगपाचें आसा काय. आणि आता जे नव्यान नियुक्त सरकार जाला डॉक्टर प्रमोद सावंताचे ह्याय सरकारान ते चोरपाक लागतले काय. ह्याय सरकारान तुमचे चोर थंय भरल्या हो आमकां तांकां प्रश्न विचारपाचो आसा. आमचो लिडर कोण आसतलो, आमचो अध्यक्ष कोण आसतलो, आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन कोण आसतलो हेचेर कमेंट करपाचो अधिकार हो सदानंद शेठ तानवडेक कोणी दिलो. आमी लोकांक पयलीं सांगताले की हे सरकार जे आसा बीजेपीचें तें चोरांचें सरकार. तेंच्यांनी गोंय काबार केलें, तेंच्यांनी गोंय लुटलें, तेंच्यांनी गोंयचो सैम काबार केलो. पण लोक खंय तरी हे सगळे तेंच्या विरोधान जे मत आसले ते एकठांय करपाक ते एका पार्टीक दिवपाक खंय तरी लोक चुकले. आणि आयज लोक रियलायज जाले आसतले की जी पार्टी गोंयांत नाका आसली 67% लोकांनी तांकां न्हयकारले आणि परतून ते आतां सत्तेर येयल्या म्हणून तांकां मद जाला. हें जें वक्तव्य करता आमच्या लिडराच्या अगेन्स्ट हें मदाचें प्रतीक जावन आसा. आनी हे आपणाच्या तोंडान सांगूंक सोदता गोंयच्या जनतेक की तेंच्या सरकारान जे मंत्री आसा, जाळवणदार आसा, आमदार आसा ते फक्त गोंयांक लुटता म्हणजे हें सरकार तांकां लुटपाक आसा, पयशे करपाक आसा. आयज इलेक्शनाचें कावंटींग जाल्लें 10 तारखेर फाटल्या म्हयन्याचे, आयज तारीख 3. कितले दीस जाले सरकार तुमी स्वेरींग इन केलें, स्वेरींग इन करून आयज 8 दीस जाता अजुनी मंत्र्यांक खातीं वांटप जायना. हे दाखोवन दिता की खातें वांटपाची पावणी सद्या बीजेपीन चालू आसा. ते लिस्ट केला आनी आमकां कळ्ळां की सेंट्रल लिडरशीप तेंची जी आसा बीजेपीची थंयसर धाडून दिल्या. म्हणजे जो मंत्री जो आयज स्वेरींग इन जाला तो जो मंत्री जड वजनाचे बॅग वयर पावयतलो तेका त्या प्रमाणे खातें दितले, त्या प्रमाणे मागीर लूट चलतली गोंयांक. अशें सदानंद शेठ तानवडेक सांगपाचें आसतलें की आयज सरकार ना गोंयांत, फक्त मुखेलमंत्री आसा, खातें वांटप जायना आनी खातें वांटप जायना हे लुटीक लागून. ही लूट कोणाक चड मेळटली कोणाक कमी मेळटली हे ते लिडर थारयता. आमच्या गोंयांत कितलेशेच इश्यू आसा ज्या विशयांचेर उलोवंक जाय. सदानंद शेठ तानवडे हो एक जबाबदार पार्टीचो एक जबाबदार अध्यक्ष आसा. तेणी गोंयच्या विशयाचेर उलोवंक जाय. गोंयांक जे विशय आसा, जाणट्यांचे पयशे पेंडींग आसा, आमच्या भुरग्यांचे जे एड्युकेशन घेता तेंचे OBC स्कॉलरशीप पेंडींग आसा, बायलांचे गृह आधार पेंडींग आसा, लाडली लक्ष्मीचे पेंडींग आसा, कितलेशेच इश्यू पेंडींग आसा. ह्या विशयाचेर उलोवचें सांडून हो आपणाचे आमदार आनी मंत्री कितले चोरता आनी फाटल्या सरकारान कितले चोरले आनी मुखावेले कितले चोरपाचे आसा ती खाती वांटप ते पेंडींग दवरला. ह्या विशयाचेर तेणी उलोवपाची गरज आसा. आमी निशेध करता सदानंद शेठ तानवडेचो की जो आमच्या पार्टीचेर उलयता. आमचो पार्टीचो लिडर मायकल लोबो जो CLPचो लिडर आमच्या केंद्रीय नेत्यांनी निवडलेलो आसा, जो अधिकार आमदारांनी तांकां दिल्लो थंय निवडलेलो आसा, तेचेर भास करपाचो कसलोच नैतीक अधिकार हो सदानंद शेठ तानवडेक कोणीच दिलेलो ना. आमचो अध्यक्ष कोण आसतलो, आमचो CLP लिडर कोण आसतलो, आमचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कोण आसतले ही तुमकां चिंता कित्याक. ती चिंता आमी करतले. आमचे सरकारा विरुद्ध जे झूज आसा, हे गोंय राखपाचें जे झूज आसा ते झूज चलतले आनी तुमची जी चोरी आसा जी आयज तुवें तुज्या तोंडान सांगलेली आसा ते चोरयेचेर आमचें बारीक लक्ष आसतलें.